Welcome to Garden of Glory. Today we explore Revelation chapter 1, verse 1 to 20, where Jesus is revealed in glory and we are called to hear, obey, and hold fast to His word. जुवांवांक प्रकाशवणीचें पुस्तक ओवेस्वर 1 वळी 1 ते 20. जेजू क्रिस्तान प्रकाशवयलें तें ह्या पुस्तकार बरयल्लें आसा. ही प्रकाशवणी ताणें देवा कडची घेतली. रोखडें कितें कितें घडचें आसा तें आपल्या सेवकांक दाखोवंक देवान ताका ती केली. आपल्या दुताक धाडून जेजून ती प्रकाशवणी आपल्या सेवका जुवांवांक कळीत केल्या. हो जुवांव आपणें देखलां तितलेंय हांगा सांगता आनी अशें देवाच्या उतराक आनी जेजू क्रिस्तान दिल्ले गोवायकेक साक्षी दिता. येवच्यो आसात त्या घडण्यांचो काळ लागीं पावला. देखून जीं कोण हें भाकीत वाचतात आनी जीं कोण तें आयकतात आनी तांतूं बरयल्लें आसा तें पाळटात तीं सुभागी. आसियाच्या प्रांतांतल्या 7 पवित्र सोबांक संदेश. नोमान. आसियाच्या प्रांतांतल्या 7 पवित्र सोबांक जुवांव हे संदेश धाडटा. जो आसा, जो आसलो आनी जो येवचो आसा तो ताच्या सिंहासना फुडें आसात त्या 7 आत्म्यां बराबर तुमकां आपलो मोगाचो आशिर्वाद दिवं आनी शांतीन भरूं. तशेंच जो खात्रेचो साक्षी मेल्ल्या मदलो पुनर्जिवंत जाल्लो पयलो संवसारांतल्या पातशायांचो पातशाय त्या जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी शांती तुमकां. तो आमचो मोग करता आनी आपल्या रोगतान ताणें आमकां आमच्या पातकांतलीं सोडयल्यांत आनी आपल्या देवाची आनी बापाची सेवा करूंक ताणें आमकां राजवटकी आनी याज्ञिकी केल्यांत. ह्या जेजू क्रिस्ताक महिमा आनी पदवी सदां सर्वदा. आमेन. हो पळयात, कुपां वयर तो येता. सगळीं ताका तोपला ती लेगून ताका पळयतलीं आनी संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचें दूख करतल्यो. हें खरें. आमेन. जो आसा, जो आसलो आनी जो येवचो आसा तो सोर पदवीदार सर्वेस्पोर देव म्हणटा. हांव ओरोम आनी शेवट. जुवांवांक जेजू क्रिस्ताचें दर्शन. हांव जुवांव तुमचो भाव आनी जेजूच्या राज्याची आसात तांकां सोंसणीकायेन कोश्ट आनी दूख भोगची पडटात तांतूं हांव तुमचो भागेली. देवाचें उतर हांवें परगोटलें आनी जेजू क्रिस्ताक हांवें साक्षी दिली. देखून पातमोस नांवाच्या जुंव्यार म्हाका कैदी करून दवरलेलो. तो सोमयाचो दीस आसलो. त्या दिसा पवित्र आत्म्याचो भार म्हजेर आयलो आनी म्हजे फाटल्यान तुतुरेच्या आवाजा सारको एक मोठो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, तूं पळयताय तें सगळें एका पुस्तकार बरय आनी इफेस, स्मिर्ना, पेर्गामो, थियातिरा, सार्दीस, फिलाडेल्फिया आनी लाउदिसिया ह्या 7 शारांच्या पवित्र सोबांक तें धाडून दी. म्हजे लागीं कोण उलयता काय म्हूण पळोवंक हांव वळ्ळों तेन्ना भांगाराच्यो 7 दिवल्यो हांवें देखल्यो.
आणि त्या दिवल्यामध्ये मनशाच्या पुतासारको कोण एकलो थंय आसलो. पांयापर्यंत लांब एक वस्त्र न्हेसलेलो आणि ताच्या पोड्याक एक भांगाराचो पट्टो बांदलेलो. ताचे तकलेचे केंस धवे आसले, लोवे सारके, हिमा भाशेन धवे फूल, आनी ताचे दोळे उज्या परी झगझगताले. आकट्यान निर्बेल केल्ले पितोळे सारके ताचे पांय चकचकताले. आनी घोसघोशीत उदकाच्या लोटा सारको ताच्या ताळ्याचो आवाज. आपल्या उजव्या हातांत तो 7 नोकेत्रां धरून आसलो. ताच्या तोंडांतली दोनी वाटांनी पाजलेली तोरसाद भायर सरताली आनी ताचे मुखामोड दोनपाराच्या झगझगीत सुर्या सारकें रोसरोसतालें. हांवें ताका पळयलो तेन्ना एक मेल्लो मनीस कसो ताच्या पांयाशी हांव पडलो. ताणें आपलो उजवो हात म्हजेर घालो आनी म्हणलें, भियो नाका, हांव तो, पयलो आनी निमाणो. हांव तो, जिवो आसा तो. हांव मेल्लो पूण आतां हांव सर्व काळाक जिवो आसा. मोरणाच्यो आनी पाताळाच्यो चावयो म्हजे आधीन आसात. देखून तूं पळयताय तितलेंय भरोवन दवर. जावं आतां घडटा तें, जावं फुडाराक येवचें आसा तें. म्हज्या हातांत धरलोलीं 7 नोकेत्रां तुवें पळयलाय आनी तशेंच 7 भांगाराच्यो दिवल्यो. तांची गुपीत समजुणी ही 7 नोकेत्रां म्हळ्यार 7 पवित्र सोबांचे दूत आनी 7 दिवल्यो म्हणजे 7 पवित्र सोबा. एफेसांतले पवित्र सोबेक संदेश. John describes a powerful vision of the risen Christ. Jesus appears in radiant glory, his voice like rushing waters, his eyes like fire, and his presence overwhelming. When John falls at his feet in fear, Jesus responds with reassurance. Do not be afraid. He declares himself the first and the last, the living one who was dead and is alive forevermore, holding the keys of death and Hades. Let us pray. Lord Jesus, open our eyes to see you in glory and authority. Help us hear your word, take it to heart, and live faithfully in obedience. Thank you for walking among your people and holding us securely in your hands. Strengthen our faith and fix our hope on you, the living one. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.